मला हांव सांगता म्हज्या पार्टीक दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आयज जाणटेले जे आईक विशय येता आसत जाल्यार ते म्हाज्या सरकारा खातीर येता। आज एखाद्या भयणीक 1,500 रुपया तिच्या अकाउंटाचेर दर म्हयन्याक येता आसत जाल्यार तो म्हाज्या सरकारा खातीर येता। आज आमी म्हणटा की दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड 4.5 लाख रुपयाचें कार्ड जे तुमच्या कडेन आसा ते जर कोणी सुरू केलें आसत जाल्यार ते म्हाज्या सरकारान सुरवात केला। आज म्हज्या भयणीच्या लग्नाक 1 लाख रुपया दिवपाचें काम जर कोण करता आसत जाल्यार ते म्हज्या सरकारान केला। आनी आयज 60 वर्सांच्या उपरांत म्हजें घर म्हज्या नांवार करपाचें काम केलां कोणी जर आसत जाल्यार ते म्हज्या सरकारान। जितके जण उबे रावल्या पयलीं तितके जण विचारात तुज्या सरकारान कितें केलां, तुवें ह्या जनते खातीर कितें केलां। बरेच जण आसतले हो म्हाजो तो तुजो हो ह्या समाजाचो तो त्या खंयचो खूब जाण येतले। आमी सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी खंयचो जात आनी धर्म धरून चलना। म्हणून तर भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर देशाचें नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी करता आसतना आमी सगळ्यांक बरोबर घेवन वयता। हांगा आमी स्पेसिफिकली खंयच्या एखाद्या वर्गा खातीर बरोबर घेवन वचूंक ना। एससी आसतले, एसटी आसतले, ओबीसी आसतले, सगळे जनरल आसतले, आमकां सगळ्या जाणांक आमकां पुराय जर उदरगत करचे आसत जाल्यार आमचें सरकार हे अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या 3 तत्वाचेर चलता। अंत्योदय म्हणजे कोण? समाजातलो शेवटचो मनीस जेच्या पर्यंत कोणूच पावना। एखादी आमची जाणटेली आवय आसतली जी एकटी रावता, तिजो दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचो फॉर्म भरपाक आमच्या फाटल्यान बसलेले सगळे पंच आनी सरपंच वयता। तेन्ना तिजो फॉर्म भरपाक आमी तिका विचारल्यार तुजी जात कितें काय म्हणून, तेन्ना आमी म्हणटा ती आवय म्हजी एकटी आसत जाल्यार तिका 2,000 रुपया मेळपाक जाय भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान म्हणलेलें। आमचो एखादो अपंग भाव आसतलो, तेका कदाचित व्हीलचॅर जाय आसतली, एखाद्याक 2 पांय नासत, 1 पांय नासत जाल्यार ताका एका पांयाची गरज आसतली, एखाद्याक हात नासत ताका हातीची गरज आसतली, एखाद्या वेळी ताका कानाचें मशीन जाय पडटलें। हो फॉर्म भरपाक फाटल्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या वतीन म्हाका खबर आहा हे सगळे काम करपाक जर कोण गेले आसत जाल्यार आतां आसतल्या युतीच्या सरकारांतले मागीर ते एमडीचे आसूं किंवा बीजेपीचे आसूं सगळ्या पंचांनी वचून फॉर्म भरला। तेन्ना ताका कोणी विचारना तुजो धर्म खंयचो काय म्हणून, तेन्ना ताका कोणी विचारना तुजी जात कितें काय म्हणून। आमी जर आसत जाल्यार पयल्याच पयलीं सांगता आमचो जात आनी धर्म जर कितें आसत जाल्यार तो भारतीय जनता पार्टी आसा हें सांगपा खातीर हांव तुज्या खातीर उलोवपाक आनी ताका लागून आमी हें अंत्योदय म्हणटा म्हणजे ह्या वर्षा पर्यंत कोण पावनासलो त्या वर्षा पर्यंत भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक पावले। बरें आयज पावतले, आयज खूब जाण पावतले, खूब जाणांक सोदून वयतले, हय ना म्हणून सगळे वयतले, हे मेळोंक ना आतां ती ना म्हणून सांगून वयतले। आतां कितें ते वयतले बी खातीर फाटल्या 5 वर्सांत कोण येवंक ना। फाटल्या 5 वर्सांत म्हणजे आमी कोविडाचो काळ आसूं किंवा आतां आसूं म्हज्या सरकारान प्रत्येका पर्यंत पावपाचें काम हें म्हज्या सरकारान केलां। म्हणून हांव सांगता अंत्योदय तत्वाचेर म्हजें सरकार चलता। आमी जेन्ना सर्वोदय म्हणटा जाल्यार ह्या समाजांतल्या प्रत्येक घटका पर्यंत पावपाचें काम हें म्हजें सरकार करता। मागीर जाणटो आसतलो, भुरगो आसतलो, विधवा भयण आसतली, अपंग आसतलो, कोण तरी एससी आसतलो, एसटी आसतलो, त्या सगळ्या पर्यंत कोण तरी शेतकार आसतलो, दूधकार आसतलो, नुस्तेकार आसतलो, भाजयेकार आसतलो, तो पर्यंत ताका फायदो दिवपाचें काम हें म्हज्या सरकारान केलां। एकूय मनीस हांगा बसलेलो असो आसतना की जो म्हणूंक शकता की तुज्या सरकारांतली खंयचीच योजना हांव घेयना। एक सुद्दां मनीस आसतना कोण तरी दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना घेता, कोणी तरी लाडकी लक्ष्मी घेता, कोणी तरी गृह आधार घेता, नाजाल्यार सर्वात शेवटी दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचें कार्ड घेता, दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड। तें कार्ड जरी तेजे कडेन आसलें 100% लोकांक फायदो मेळोवन दिवपी म्हजें सरकार आसा। म्हणून म्हाका हक्क आसा मतमौक्त मागताना हांव सांगपाक आयला की हय फाटलीं जेन्ना आमचे 12-13 वर्सांचें सरकार आमी चलयता, फाटल्या 6 वर्सां जावन मुख्यमंत्री म्हाका टेलिकॉम येता आसतना ह्या राज्यांतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जर कोणी कंप्लीट केला आसत जाल्यार हांवें केला। हांव मोठ्या हक्कान सांगता भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाच्या सगळे तुमी जर पळयतात जाल्यार पुराय पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत ह्या पुराय गोंयचो विकास जर केन्ना जालो जाल्यार मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल 33,000 कोटी रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ह्या गोंया खातीर रस्ते आसतले, लायट आसतले, उदक आसतले, टुरिजम आसतले, हॉस्पिटल आसतले, हे सगळे बांदपाक 33,000 कोटी रुपया दिले। गोंयचें बजेट कितलें 28,000 कोटी रुपया। आमच्या बजेटाच्या पेक्षा चड पयशे दिवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार तें मोदीजीन केलें। आनी हें काम हांव म्हणटा लोकांक सांगपाचें काम तुमी करपाक जाय। जेन्ना बाब सोपटे बाब उलयता आसतना सांगता समोर आशिल्ले आमचे सगळे कार्यकर्ते आसात, एमडीचे कार्यकर्ते आसतले, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसतले,
आम्ही हातात हात धरून या फावटीचा जिल्हा पंचायत मनीषा संतोष कोळवणकर हाका निवडून हाडपाचें काम आनी जबाबदारी आमची आसा. फुडल्या 8 दीस आमी पळयता आज 10 तारीख 20 तारखे दिसा निवडणुका आसा. 20 तारखे दिसा आपले मत तर तुमी मारतले म्हणटा तुमचें मत ना, पण तुमचें मत मारून जावचें ना, घरातली मतां मारून जावची ना, शेजाऱ्याच्या मताक कन्विन्स करपाचें काम करात. आमकां सगळ्यांच्या मतांची गरज आसा. आमकां सरसकट सगळीं मतां जाय. त्या खातीर सांगात, शेजाऱ्यांक सांगात, सायडीच्या कोंकणी शेजाऱ्या ताका फोन करून सांगात आनी ताका सांगात भारतीय जनता पार्टीच्या जिल्हा पंचायतीच्या निवडून येवपाक जाय तर ट्रिपल इंजिनचें सरकार जावपाक जाय म्हणून निवडून येवपाक जाय. आमी म्हणटा जिल्हा पंचायत व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता ग्रामीण विकासात. गांवचो जर विकास करते आसत जाल्यार जिल्हा पंचायत सदस्य खूब म्हत्वाचो आसा. गांवांतले बारीक वाटो आसतल्यो, रस्तो आसतलो, देवळा कडलो मंडप आसतलो, पेवर ब्लॉक आसतले, बारीक बारीक वाड्यावयली बारीक बारीक कामां आसतलीं. आमी स्टेट म्हणून पळयता आसतना आमी एअरपोर्ट बांदलो, मांडवी पूल बांदलो, जुवारी पूल बांदलो, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल बांदले. तुमचें हॉस्पिटल पुराय केलें तेन्ना ते आतां तेजे म्हजे घर हे कायदेशीर करपा खातीर सरकारान काडिल्ल्यो विविध स्किमी आनी योजना ह्यो फुडें व्हरपा खातीर आनी विकसीत भारत 2047 आनी विकसीत गोवा 2037 हे स्वप्न साकार करपा खातीर तुमचें मत हे कमळा खातीर जाय, तुमचें मत हे भारतीय जनता पार्टी खातीर जाय, तुमचें मत हे म्हज्या खातीर जाय. विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर हें मागपा खातीर आज ह्या सभेत हांव वचलायला. म्हाका खात्री आसा तुमी सगळे जाण दिवचे आनी दिवचे ही आशा करपा खातीर. म्हाका नक्कीच खबर आसा ज्या पद्दतीचो उत्साह ह्या पुराय मतदारसंघात आसा आनी दोनूय माजी आमदार आनी आतांचो आमदार हे दोनूय जण एकत्र रित्या जेन्ना काम करता तेन्ना मनीषा संतोष कोळवणकर हे भोवमतांनी हांगांतल्यान निवडून येतले हो विश्वास व्यक्त करता आनी तुमच्या सगळ्या कडेन मागता की तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आनी तुमचो सगळ्यांची ताकद ही भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाच्या फाटल्यान तुमी देठान लायतले काय ना. पेडणेकारांनी केला. 2 सभा आम्ही ऑलरेडी ॲड्रेस केल्यो. ही 3री सभा आनी 4थी सभा पणजे मतदारसंघाच्या हांव ॲड्रेस करतलो. आमी सातत्यान पळयता पेडणेकारांनी केन्नाय म्हणटा तसो काँग्रेसीक साथ दिवना. पेडणेकारांनी केन्नाय तसो कोण वचत जाल्यार सातत्यान विकासाच्या बरोबर रावले. पेडणेकारांनी सातत्यान भारतीय जनता पार्टीक तेंको दिला. आमी जरी म्हटलें आसत ह्या फावटी MGPचो जरी हांगांतल्यान उमेदवार निवडून आयलो, ह्या फावटी फाटले फावटी तेंच्यांनी शिवाचें मत मारलेलें तेंच्यांनी आतां कमळाचें मत मारपाक जाय ती पयली याद दवरा. हांव फक्त निव्वळ तुका सांगपाक आयला कन्फ्युजन तुमच्या मदीं दवरूं नाका. थोडे जाण पर्टिक्युलरली ह्या कन्फ्युजनाचो फायदो घेवपा खातीर हांगासर आसा. आतांचो आमदार आमच्या वांगडा आसा, माजी आमदार आमच्या वांगडा आसा जाल्यार विजय कोणाचो आसा? विजय कोणाचो आसा? गोंयांत कशा भाशेन डेव्हलपमेंट जाता, वेगवेगळे नवीन स्किमी येतात, नवीन म्हणजे बारीक सामान्य मनशाक कशे तरेन स्किमी पावप ते तेंच्यांनी आयज दाखोवन दिल्ले आसा. म्हणजे कितलीशींच वर्सां पयतात आमी मुडकरां खातीर हक्का झगडटात. हांव खूब फावटी हरमळा भोंवतना खूब जाण घर सारकें घर काडटाले, एनओसी दिना, फाटल्यान बांदपाक दिना, पडास टॉयलेट बांदतात, खुबशे विशय आसले. आनी तेंच्यांनी पयली एक स्कीम म्हणजे म्हजें घर. आनी खरेंच कितल्याशाच वर्सांनी आमच्या बारीक सामान्य मनशांक बहुजन समाजाक हे स्कीम तेंच्यांनी म्हजें घर करून दिला. ताका लागून जोरदार तुमी सगळ्यांक म्हणून ताळयो. आमी आयज युतीचें सरकार आसा. हांव दोनूय पक्षाचो आमदार आसलो तरी सुद्दां म्हाका केन्नाच आमच्या मुख्यमंत्र्यान पयस करूंक ना. म्हणजे जे प्रपोजल मांद्रे मतदारसंघाचे घेवन गेला ते आमकां तेंचे केन्ना ना मेळूंक ना. आनी तेचेर कशें फुडें वचप तें तेंचें मार्गदर्शन प्रत्येक टायमार मेळटा. जेन्ना हें करता आसतना आमकां डेव्हलपमेंट करता आसतना आमकां एकूय लक्षांत दवरलें राजकारण करता तेन्ना सगळें वांगडा येवन करपाक जाय. आयज बारीक पळोवंक गेलें जाल्यार 2022 इलेक्शन जाल्लें तें भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध MGP मोगो पक्ष आनी दोनूयचे कार्यकर्ते तशेंच स्ट्रॉंग आसले. आनी दोगांयच्या भितर मे बी थोड्या मार्जिनान आमी मोगो पक्ष जिखले आसात पूण भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसात. आनी आयज ZP कॅन्डिडेट जो आहा तो भारतीय जनता पार्टी हरमळा दिला आनी मोर्ची मोगो पक्षाक दिला. आनी ZP कॅन्डिडेट जर हांगासर आमी भारतीय जनता पार्टी दिला आनी आमी युतीन आहात म्हणजे तुमी चिंता जेन्ना 22 जर आमी 2 ग्रूप आसले, आयज एक ग्रूप आहा, एक ग्रूप आसा तुमचे मेजॉरिटी बीन आमची जावपाक जाय. आनी
ही जर हिस्ट्री जर घेतले जाल्यार आमकां वांगडा रावन काम करपाक जाय आनी म्हाका दिसता दयानंद बाब सोपटे हे आनी हांव दोगांचे कार्यकर्ते वांगडा येवन डेफिनेटली सीट निवडून हाडटले आनी मनीषा कोरगडकराक झेडपी अवश्य करतले कित्याक आमचे एंटायरली फूल फ्लॅश तुमकां फाटल्यान लागतली आयज 3 पंचायती टोटल 4 पंचायती लागतात 3 पंचायतीचे सरपंच हांगासर आमचे आहात पण बेगिनात बेगीन आतां प्रोग्राम म्हणटा गाडयेर बेगिनात बेगीन कोर्टाचो सरपंचूय आमच्या वांगडा हांगासर आसतलो आनी पंचायतूय आसतली सो परत एकदा धन्यवाद जे जे गोष्टी एका कॅन्डिडेट करपाक जाय ते अवश्य तुम्ही आमचे कार्यकर्ते तुमकां जॉईन करून दिल्यात वांगडा रावन काम करया आनी आमचो कॅन्डिडेट जो भारतीय जनता पार्टी आम्ही सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीचो केलो तो आमचो उमेदवार आसा बाय मनीषा कोरगडकर एका भरपूर मतांनी आम्ही निवडून दिवपाची गरज आसा कारण ह्या मतदारसंघात 4 पंचायती येतात त्यामुळे कोरगाव हरमल पाली आणि केरी आणि हांव अभिनंदन करता आमचे मोगो पक्षाचे जे कार्यकर्ते जे आमी घडलेले आहात तांचे जे मनापासून स्वागत आणि अभिनंदन करता बरें दिसले की आम्ही सगळे ज्या भारतीय जनता पक्षान युतीचे जे सरकार आहात त्या युतीचे सरकार आणि ज्या पद्धतीने चलता त्याच पद्धतीने पुढे बी चलचे आणि हाच्या खातीर आमची कार्यकर्त्याची प्रत्येक कार्यकर्त्याची जबाबदारी एक आहा की आम्ही उरलेले जे 8 दीस जे आहात हे 8 दीस जीव तुझं आम्ही काम करपाची गरज ज्या पद्धतीने आदरणीय मुख्यमंत्र्यान आमच्या उमेदवाराचेर विश्वास दाखवून आमकां जे उमेदवार दिल्ले आहात ताका निवडून हाडप हे आमचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आसा ही कर्तव्य आणि जबाबदारी आम्ही नक्कीच पार करतले आणि तिका भरपूर मतांनी आम्ही निवडून दिली पण भारतीय जनता पार्टीचं सरकार जसं देशाला ज्याचे नेतृत्व या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करतात गेली 11.5 वर्षात देशाचे बऱ्यापैकी ते काम करतात त्याच पद्धतीने या वयात सुद्धा गेली 13.5 वर्षात भारतीय जनता पक्षाचं सरकार असा जे पंतप्रधानाच्या पावलात पावल आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री लोकां खातीर काम करीत असतात म्हणून हे सगळे सांगपा इतले कारण डिजिटल मतदान कारण परत ते योजना ज्यो लावलेल्या त्याची नांवांय येना पण नक्कीच एक गोष्ट आमकां करपाची आहा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे आपले स्वप्न जे बाळगला की विकसित भारत 2047 हे विकसित भारत 2047 या जगाचे नंबर 1 भारत देश असतो आज आम्ही आर्थिक दृष्ट्या जर पाहिलो जाल्यार जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचो सरकार ह्या देशाने केलो तेन्ना आमचो फायनान्शियली 11वा नंबर आज आम्ही 4थ्या नंबर येयले फक्त ह्या जगावरले 3 देश अमेरिका चायना आणि जर्मनी हे 3च देश पुढे असतात ज्या पद्धतीने त्यांनी 11 वर्षून 4थो नंबर हाडलो तुका खात्री आहा आमच्या कार्यकर्त्यांक खात्री आहा ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पक्षाचं सरकार काम करता त्या कार्याच्या पावती म्हणून कार्याची पावती म्हणून नक्कीच आमकां 2047 ची वाट करची गरज पडची ना जाता तिथे बेगीन भारत देश हे जगाच्या विकासाचे नंबर 1 आर्थिक दृष्ट्या असतो म्हणून सरकार पुढे वयता असताना सबका साथ सबका प्रयास सबका विश्वास आणि सबका विकास हे तत्वज्ञान पुढे होतं अंत्योदय अंत्योदय म्हणजे गरीबातलो गरीब या देशातलो नागरिक देशाचे म्हणजे आमच्या गोंयाचे जे नागरिक असतात त्यांच्या खातीर भरपूर अशा योजना आमच्या सरकारान राबयल्या या योजना घराघरापर्यंत पावोवचे काम तुम्ही प्रमुख कार्यकर्ते करीत असतात म्हणजे ते दाखवून दितात त्या पेडणे तालुक्यात ज्या पद्धतीने डेव्हलपमेंट झालंय मनोहर पर्रीकर एअरपोर्ट येलो आयुष हॉस्पिटल असे मोठे मोठे प्रोजेक्ट आज पेडणे तालुक्यात दिलेले आहेत याच्या पुढे मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न जे असतात ते पेडणे तालुक्यात अनेक वर्गात भरपूर असे योगदान देऊन पेडणे तालुका सुद्धा सगळ्यात सर्वतोपरी बऱ्यापैकी डेव्हलप जावचो पुढे वचो याच्या खातीर ते वावरत असतात म्हणून आम्ही एक गोष्ट करपाक जाय हे 4 पंचायती ज्यो आमकां लागतात हे
ही सगळ्यांना व्हडली पंचायत म्हणजे कोरगाव. या कोरगावात 5749 वोटर असतात. त्याच्या फाटल्यान आमचे हरमलात 4935 वोटर आहात. मागीर आपली पालयेची आहा ती 2481 आणि केरी 2893. म्हणजे टोटल 16,000 वोटर या जिल्हा म्हणजे हरमल जिल्हा पंचायतीत आमकां येतात. आम्ही प्रयत्न करताले. म्हाका दिसता आमच्या सगळ्या बुथाचे अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी आणि पदाधिकारी हांगा आसात. प्रमुख कार्यकर्ते आसात. त्याचबरोबर आमचे मोग पक्षाचे कार्यकर्ते आसात. हांव सगळ्यांक आवाहन करता की आपलो बूथ आमी कशे जिखतले. आज 24 बूथ हांगा आसात. म्हणजे केरीचे 5, पालयेची हरमल 7 आणि आमची कोरगांवचो आसा 9 बूथ. आम्ही कोरगाव फिरत असताना बऱ्यापैकी अनुभव येतात की बऱ्यापैकी जे माझे जुने जाणते कार्यकर्ते ज्यांचे म्हाका 2014 भरपूर मतं दिल्या कोरगावान. 2005 जिल्हा पंचायत मेंबरय निवडून आणलो. 2007 पेडण्याचो आमदारय निवडून असताना बऱ्यापैकी लीड दिल्ली आसा. त्या धर्तीचेर केरी गांव असो, पालये असो, हरमल असो हांच्यांनी बऱ्यापैकी मतां दिल्ली आसा. आज आमचें एकच उद्दिश्ट आसा ते म्हणजे ज्या पद्धतीन विश्वासान आमकां आमचो उमेदवार जायतो म्हणजे जसो मागलो तसो उमेदवार दिल्लो आहा बाय मनीषा कोलकटकर. हेका जास्तीत जास्त मतां आमी निवडून हाडपाची गरज आसा. आणि हे करता आसतना आपलो बूथ आमी जिखपाची गरज आसा. पर्सेंटेज जर पळयली जाल्यार आमकां मॅक्झिमम वोट जर मेळ्ळी जाल्यार भारतीय जनता पक्षाची फाटले मोठे आसलेली पर्सेंटेज आमकां नक्कीच वाडोवपाची गरज आसा. तुमची ताकद आणि तुमचे बळ, तुमचे काम करण्याची पद्धत हाचेर पुरेपूर म्हाजो विश्वास आसा. म्हणूनच परत एकदा तुमकां आवाहन करता की आमकां 22 तारखेक जेन्ना हरमल नंबर 1 मतदारसंघ आहा पेडणे मतदारसंघाचो तेन्ना आमकां पयलो रिजल्ट हो पॉझिटिव्ह आसतलो. आमची बाय मनीषा कोलकटकर एक भरपूर मतांनी आमी निवडून दितली आनी ती विजयी जातली. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.